2 दिसां पयलीं रातचें अरीफ सिद्दकी म्हूण एक ट्युरिस्ट गोंया आयिल्लो. ताका हॉस्पिटलांतल्यान नॉर्थ गोवा हॉस्पिटलांतल्यान GMCन ट्रान्सफर केल्लो. पूण ताजो बिहेवियर खूब वायलंट आशिल्लो आनी विथ दीस वायलंट बिहेवियर ताणें आमच्या कॅज्युलिटी मेडिकल ऑफिसराक एसॉल्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी थोडो एसॉल्ट केलोय बी. तें जातकच ताजी सगळी परिक्षा ताजी तपासणी जाली आनी एक कंप्लेन आगासाय पुलीस स्टेशन हांगा ती कंप्लेन रेजिस्टर केली. आजकाल संपूर्ण देशान एक वेव चलिल्ली आसा की वी वील से नो टू वायलन्स. डेफिनेटली नो टू वायलन्स एगेन्स्ट एनी हेल्थ कॅर प्रोफेशनल्स, मे बी डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ किंवा नर्सीस. We have very low tolerance or zero tolerance for any violence of any sort in the hospital premises. So हाजे मुद्द्यान विचार करपाचें म्हळ्यार ही कंप्लेन आगासाय पुलीस स्टेशन आमी घाली. ताजे नंतर तांणी जो ऑफेंडर आसा ताका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलो, ताजी सगळी मेडिकल तपासणी केली आनी ताका रिमांड दिल्लो आसा. हाजे फुडली जी कारवाई आसा, स्टेटमेंट्स घेवपाचें तें काम ऑलरेडी पुलिसांनी कंप्लीट केल्लें आसा आनी फुडें मागीर कोर्ट कितें आसा तें ताजेर आपली रिजल्ट्स कितें आसात ते दितले.